आयुष्यान लायफान एक पार्टी सोडून दुसरे फावट तांकां निवडणुकेक लढयले पुणून लोकांक लायक जाले ना असे लोक कांयशे आसले जेंच्यांनी म्हाज्या विरोधात लास्ट क्षणाक ओपोजिशनाक काम करपाक सुरवात केली पूण म्हाका आयज जेन्ना हे कॉन्फरन्सान जेन्ना उलोवपाक दिले दोतोरान आनी आमच्या सरान तितून हांव दोतोराक सांगूंक सोदता की आमचे जे कांयशे गांवांतले जे अडीअडचणी जे लोकांचे समस्या ज्यो आसा रस्तो लायट पाणी हे आसा त्या बरोबर इंडस्ट्रियल झोन जो केला सरकारान मार्किंग करून अधुरे काम आसा ज्या इंडस्ट्रियल झोनाक रस्त्याचो पुरेपूर गरज आसा जेणे करून इंडस्ट्रियल इस्टेटीक हात घालचो पडटलो. तुमचे अभिनंदन. तुमकां सगळ्यांक फुडले वाटचालीक हार्दिक शुभेच्छा दिता. सांगपाक इतकें दिसता की जे आयज नवनिर्वाचित जे पंच जाल्ले आसा प्रत्येक गांवांत म्हाका अभिमानान सांगूंक शकता हांव की जी म्हाजी मुळगांव पंचायत आसा म्हणजे म्हाका 5 पंचायती लागता पूण जी अभिमानान हांव सांगूंक शकता की जी म्हाज्या मुळगांव गांवची जी पंचायत आहा तितून 7 वार्ड आसले आनी भितुरले जे 2 वार्ड आसले ते आमचे कमी मतान तेंची हार जाल्ली. डॉक्टरान खूप सपोर्ट केला. डॉक्टर माझ्या फाटल्यान सारको गंभीरपणान उबो रावला आणि सरान म्हाका प्रोत्साहन दिला, कॉन्फिडन्स दिला आणि सगळ्या लोकांनी सरा खातीर म्हाका खूप सपोर्ट केला. हांव म्हणना की आमच्या गोव्यात खूप पंचायती काम बरें करता पण महाराष्ट्रात थोडे पंचायतीचे आदर्श पंचायती आसत त्यांचे काम खरेंच बरें आसा. थंयच्या कडले स्पीकर हाडून तांकां ट्रेनिंग करूया ज्याच्यामुळे तांकां कशें दिसूंक जाय बाबा यस हे पंचायतीमुळे ही अशी कामां जावपाक जाय म्हणून. सो हे आमचे सगळे गोष्टी आसतले पण रस्ते लायट ही कामां तर डेफिनेटली जातल्या. खुबशे गोष्टी पावसान आमचे आसता, फ्लडिंग जाता. आमचो साळांतलो मेन प्रॉब्लेम फ्लडिंग आसा तो इश्यूज आमी सॉल्व करपाक पळयतले. लाटम जशें पद्मान सांगले लाटम बार्सेन इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा तिचो इश्यू जाता तितको सॉल्व करपाक ऑलरेडी ती स्कीम आमी प्रिपेअर केल्ली आसा. आमी अंडर पीएम योजना प्रायम मिनिस्टर योजना आमी फंड्स मागलेलो आसा. फंड्सचो एस्टिमेटूय जाल्लो आसा 19 crores. सो तो फंड यूज करून आमी हाचे मेन म्हणजे दिसता लायटीचो इश्यू आमी सॉल्व करतले आनी बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर उदकाचो इश्यू आमचो पीडब्ल्यूडी आनी WRD ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आसा दिसर हाचे धुमाशा. सो ते उदक आमी रॉ वॉटर आमचे लाटम बार्से इंडस्ट्रियल इस्टेटीक सोपयतले. दुसरे म्हणटा ते आमचे 5 गांव जे आसत हे एग्रीकल्चर गांव सपोर्टिव्ह आसत. खुबशे आमचे भाव आसत शेतकरी आसत काहीचे बी त्यांचे धंदे आसत त्या खातीर सुचते. आता कशें आसा जेन्ना एग्रीकल्चर गांव आसता तेन्ना आमच्या शेतकऱ्यांचो भाव गावता मार्केटात वचान तो खूप कमी गावता. पण तेच जर एक एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग युनिट जाय आता खंयचोय प्रोसेसिंग युनिट असल्या काय ताका बॅकवर्ड लागता तुका एग्रीगेशन आणि फॉरवर्ड. बॅकवर्ड म्हणजे कितें रॉ मटेरियल खंयच्यान गावता ते आमच्या गांवांनी गावता. फॉरवर्ड म्हणजे कशें आता आमची जी आमी केळी फक्त व्हरान विकतात एक सर्टन प्राइस म्हणटा पण ती आमी प्रोसेस करीत ताचे चीप करीत नाजाल्यार केळ्याचो हालवो करीत तो एक्सपोर्ट करीत जाल्यार हे सगळे गोष्टी जावंक शकता. सो असल्या इंडस्ट्रीचो म्हजो खूप भार आसतलो. फुडल्या 5 वर्सांक डेफिनेटली लाटम बार्से कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट हो नक्कीच जातलो. हांव हेंच्याकडे सगळ्यांकडे मागता पंचाकडे की तांच्यानी म्हाका सपोर्ट करचे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.